यानिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत घेवया A10. Bawlino तुमकां सगल्यांक आयज देव एक बरो दीस दिवं. आनी ह्या व्हडा दिसा आमी आयज चवथ्या नोवेनाक हाजीर आसतना आयज खेरीत भशेन ह्या मिसांत आमी मागतले आयज वेडिंग एनिवर्सरी सेवी आनी इजाबेला गॉमेस, फ्रांसीस आनी एलिस फेर्नांडीस, जेरी गॉमेस आनी कुटुंब, आनी आयज बर्थडे नोवा रिबेलो हांचो. तो तांचे बसत आयज खेरीत भशेन आमी देवाक आर्ग दिवया. आयज आमचे मदें फादर एडसन फेर्नांडीस देवाचें उतर आमकां वांटूंक आसा. तो ताका मोगाचो युगार तशेंच फादर इतेशाक. तेच बरोबर आयज भुरग्यांक भेटयल्लो दीस चिल्ड्रन्स डे आमच्या सगल्या गांवच्या भुरग्यां बसत मागुया. आयज खेरीत भशेन कॅन्सर जाल्ल्या लोकां बसत मागुया. उदे करून बोन कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, लंग कॅन्सर, किडनी कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर, टांग कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर, ओवरियन सर्विकल कॅन्सर्स, तशेंच डायबिटीज, डिमेन्शिया, अल्झायमर्स, कोणाक उगडास सुरोना, एड्स जाल्ले, HIV जाल्ले बसत मागुया. तशेंच जे इंजिनियर्स आसात आमच्या गांवांत, एडवोकेट आसात, बँकर्स आसात, आर्किटेक्ट आसात, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात आनी बिल्डर्स आसात, तांचेय बसत आमी आमची प्रार्थना सगल्यांची मनान धरून उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. मोगाड भावा भयणीनो, आयज रुजाई सायबिणीच्या नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. रुजाई सायबीण एकवटान वावरूंक आमकां नमुनो जाता. पवित्र सभेचें कार्य सुफोड जातलें जाल्यार आमी एकवटान वावरूंक गरज आसा. जावं तीं भुरगीं, तरणाटीं व वाडलेलीं, आमी सगल्यांनी एकवटान फिरगोजेच्या कार्यावळींनी मिसळ जायत जाल्यार जेजूचें शुभ वर्तमान आमी सगल्यांक परगोटूंक पावतले. आमची आंकवार माय रुजाई सायबीण आमकां एकवटान रावूंक आनी वावरूंक रोजाराचें मागणें दिता. तो रुजाई सायबिणीचेच विणवणेन पवित्र सभेच्या कामाक एकवटान खांद मारूंक बोड ह्या मिसा समोरेमनेन मागुया. तशेंच
आयज आमी भुरग्यांचो दीस मनयता. तर ह्या कुटुंबाच्या आनी आमच्या गांवच्या सगल्या भुरग्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद मागून तांच्या शिंकपांत आनी जिवितांत येस फावो जावंक मागुया. बाबा मोयनानो, रुजाय सायबीण तिका आमच्या दोळ्या मुखार धरून जेजूची ओदीक बरी पाटलावदारां जावंक आमचो आवडो. ताका लागून ह्या तिचे परबेक आमी तयार जाता आसतना ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी नियाळ करता. आनी आमचे भयणीन आयचो विशय आमच्या काळजांच्या पोड्ड्यांचेर सादयला. रुजाय सायबीण तिका नमुनो कसो घेवन एकवटान वावरूंक आमी प्रयत्न करुया. इश्टानो, जेजू सोर भोंवतणी आमचो एकवट. जेजू सोर भोंवतणी आमी एकामेकाची भावां भयणां. हें सोत आमच्या काळजांत मनांत खोल रिगोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आनी पुर्तेपणी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. किरीत भाशेन ह्या त्या पातकांचो जंय एकवट बांदचे सुवातेर वेगळोचार हांवें शिपडायला. एकवटान वावुरचे सुवातेर एकवटाच्यो भांडावळी हांवें तोडून उडयल्या. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा मोयनीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तळान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मोयनानो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवालय विनोदी करात म्हूण प्रार्थून माग. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडीभर ओगीच रावया इश्टानो आनी दर एकल्याक आमकां आमच्या कुटुंबाक या आमच्या नावेलीच्या गांवांक रुजाय सायबिणीचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कोडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागीवोन निती आंकवार मारीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपोत चलयता सासणेंच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तीन दोन दुताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक
आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदीन चुको नासली. दोन मनशांचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी कुणां घोडटाल्यो. भावार्थी सोगलीं एकठांय जेयतालीं आनी ताचें सोगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. आनी काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सोगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां ताच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. भोक्तांच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उल्हास. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्तीं कर्तुत्वां. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भोक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. ताळे हातान दवरून हालोवन वेदी मुखार पर्यान मिरवण्यो काडून येयात. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा: तांच्या सांगाता हांव तिकान करतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या एक दीस दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आनी ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली. म्हणटूच नेमलोले 12 जाण ते सिमांव हाका पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव हांकां बोआनार्जीस म्हणल्यार घोडगोड्याचें पूत म्हूण आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब, ताद्यो, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदस इस्कारियो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता प्रितीच्या इश्टानो, रुजाय सायबिणीक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या आनी तिका आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करता, कित्याक आमी तिचे भशेन जेजू क्रिस्ताची पुर्ती पाटलावदारां जावंक सोदता. पूण एक विचार आमकां, आमच्या कातोलीक धर्मान आमी इतलो मान माय मारयेक कित्याक दिता काय? एकूच कारण इश्टानो, आनी तें म्हळ्यार हे, ती जाली जेजूची पयली आनी सगल्यांकीन उत्तम शिस्त, द फर्स्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी आयज रुजाय सायबीण आमच्या दोळ्या मुखार आहा आनी म्हाका आनी तुका उलो कोत्ता, उस्कायता, एकवटान वावरूंक समाजान आनी फिरगोजेंत उलो कोत्ता. होच जावन आसा आयच्या आमच्या नियाळाचो विशय. आयकात, एक गांव आसलो, धाकटुलो, 30 फामिली सुमार आसल्यो आनी ह्या गांवचो लोक न्हू खरेंच गुणांनी भरलेलो, बेसांवांनी भरलेलो. तांकां सांग कितेंय ऑर्गनायज कर म्हूण एकदम बरे भशेन, मांडावळ एकदम बरी सांबाळटाली. सेवा धर्मा बाबतीन जायती माहिती तांकां आसली, कितलीं जाणां बरें गावपी, कितलीं जाणां बरे भशेन देवाचें उतर परगटपी. खरेंच धाकटुलो गांव पूण गुणांनी भरलेलो गांव. पूण अडचण आसली एक. कसली अडचण काय? जण एकलो एकमुडो वावुरतालो, सांगाती वावरूंक जायनासलें. ऑर्गनायज हांव एकलोच कोत्ता, मांडावळ हांव एकलोच सांबाळटा, गायोन तें हांव पळयता, मागीर हें हांव पळयता. आनी ह्या गांवांत एक तोरनो धाकटो पादविगार आयलो. ताणें खरेंच देवाक दिनवासलो, कित्याक येदो हो गांव आनी इतल्या बेसांवांनी, इतल्या गुणांनी भरलेलो लोक. पूण ताणें ही अडचणूय पळयली आनी हे अडचणीक लागून जायतें बरेंपण गांवांत येवपाचें, फिरगोजेंत येवपाचें आडवतालें, कित्याक एकवटान वावरूंक तांचे लागीं जायनासलें. तर एक दीस ताणें कितें म्हटलें, बुधवाराचें सांजचें मीस जातालें. मीस जाल्या उपरांत आमी सगळीं मेळया आनी सोप कितें पियोया आनी सांगाती थोडो वेळ सारुया. एनाउन्समेंट कोत्ता थिंगा हा एकलो कोण येयलो, फादर तूं सोपाचें आनी टेन्शन घेयनाका, सोप सगलो हांव करून हाडटा. पादविगारान ताका सांगलें, तूं फकत हांडी घेवन यो, सोप नाका. आनी कोण येयली, फादर आपूण रांद पीण हांव करून हाडटा, सूप सगळीं रुचीन हातेली. कांय नाका, तूं गॅस घेवन यो. आनी कोण येयलो, आपूण कोत्ता म्हणून. ताका सांगलें, तूं वेळ दोर घेवन यो. कोणाक उदक हाडूंक लायलें, कोणाक मीठ हाडूंक लायलें, कोणाक हें हाडलें तें हाडलें. तर तिसूय फामिलींतली कोणें ना कोणें तरी कितें तरी हाडलें. मीस जालें, पादविगारान गॅस ऑन केली, कोणें हाडी हाडलेली पळय ती घेतली, कोणें उदक हाडलेलें तें घातलें, कोणें कितें म्हणटा कोंदिमेंत हाडलेलें तें सगळें घातलें, मीठ घातलें आनी सोप केलो आनी सगल्यांक वांटलो. सगळीं रुचीन पिली सूप. आनी पादविगारान विचारलें तांकां, सूप कोणें केलो? म्हणूंक जातालें काय हांवें केलो म्हूण? ना, कित्याक सगल्यांच्यो वस्तू घेवन हो सूप केलोलो आसलो.
म्हणूंक जातालें आहलें काय हांवें कांयच करूंक ना म्हूण ना, कित्याक तुजें कितें तरी घेवन हो सूप तयार केलोलो आहा. आनी पादविगारान तांकां म्हटलें, पळयात हें हांवें तुमच्या मुखार केलां दाखोवपाक तुमकां की वय तुमी गुणांनी बोललेलीं, एकलीं तुमी जायतें बरेंपण हाडूंक शकता, पूण सांगा ती तुमी केल्यार, बाराबोर तुमी वावुरल्यार आनीक कितलें बरेंपण हाडूंक शकता. ही देख ह्या सुपाची जंय सगल्यांनी कितें कितें हाडलां, एके भाशेन एक तुमकां देख जावं, एक तुमकां उत्तेजन जावं, एक तुमकां वाट दाखोवंक एकवटान सांगातान ही आमचे फिरगोशेंत आनी गांवांत वावरूंक. इश्टानो, सादो एग्जाम्पल पूण कितलो खरो तो पळया. आनी आयज न्हू म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूंक, जायतीं आमची क्रिस्तांव भावां भयणां तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आसतलीं सांगातान एकवटान वावरूंक शिकल्यात. तुमकां दिसता एकवट नाहलो जाल्यार ही मांडावळ सगळी जातली आहली म्हूण. कोण सेवा धर्माचें पळयता, कोण ट्रॅफिकाचें पळयता, कोण ऑर्गनायज कोत्ता, कोण आनी कितें कोत्ता, वय फुडारी आहा, पूण एकवटान दुसरी वावुरतात. आनी हें हिंगाच न्हू इगोजेन, घरांतूय एकवट आहल्यार बरेंपण येता, समाजान एकवट आहल्यार अदीक बरेंपण येता. तर इश्टानो, दिनवासता देवाक, कित्याक जायतीं जाणां तुमी सांगाती वावुरपाचें, एकवटान वावुरपाचें कितलें गरजेचें तें शिकल्यात आनी तो हें कोत्तात. पूण कितले फावटी घोडे हांव आनी तूं एकवट हाडचे सुवातेर पयस रावता. आसूं ती कोत्ता न्हू, हांव आनी कित्याक पडो, तो हा थिंगा, ताचे लागीं म्हजी घेस्तांवां जालेलीं, ताचे बरोबर आनी वावर करपाचो हांवें. थोडीं जाणां आमी ह्यो एकवटाच्यो बांदावळी आहा न्हू, त्यो मोडूंक पासून फाटीं सरोना. गेल्या वर्सा आमी एकदम बरें केलेलें, म्हणजे ह्या वर्सा कितें जाता तांचें आमचेच मदली इश्टानो. आयचो विशय पळयात, आमकां शिकयता ohलीं जावं नाय म्हूण. ताका लागून आयच्या वाचपान या, आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें वाचप. पयल्या क्रिस्तांवांचो एक समुदाय, चड व्हडल्यो न्हू, 15-20 फामिलीच्यो, आनी 4 वस्तू तांकां एकठांय दवरताल्यो. कोण सांगता? एक्ट्स 2:42. आनी खंयच्यो त्यो वस्तू? पयली म्हणटा ती आपोस्तलांची शिकवण. आतां आपोस्तल जायत्या सुवातांचेर भोंवताले, केन्नाय ह्या समुदायांत पावताले. ह्या समुदायांत पावले म्हणटकूच ते शिकवण दिताले, आनी जेजून हें केलें, जेजून तो हें केलें, कित्याक पवित्र पुस्तक बरोवन येवंक नासलें तेन्ना. आनी आपोस्तलांचें आयकून खरी शिकवण गांठीक बांदून ह्यो पयल्यो समुदाय एकवट सांबाळटाल्यो. मागीर मिसाची बॅट सोमरमलेली वेताली खंय लोकांच्या घरांनी, कित्याक तेन्ना असल्यो आमचे भाशेन सोबीत सुंदर इगोर्जो नासल्यो. आनी सगलो सरभोंवतणचो 15-20 फामिलींतलो लोक एकठांय जातालो. पाद्री मिसाची बॅट भेटयतालो, ती बरे भाशेन वांटो घेताली आनी हो एकवट सांबाळटाली जेजूच्या कुडी आनी रोगता सरभोंवतणी. मागीर भावपणाचो एकचार, ताका ग्रीक भाशेन कोयनोनिया म्हणटात. कोयनोनिया म्हळ्यार कितें? धाकट्यो न्हू ते समुदायो 15-20 लोकांच्यो. मिसाचे बेटेक केन्नाय आयली, सदांच जाय नासली मिसाची बॅट. मिसाचे बेटेन वांटो घेतलो, जेवण घेवन येतालीं. हांव पूण गिरेस्त, हांव सुबेज हाडूंक जाय, तो गरीब, ताजे लागीं कितें घडटा तें हाडूंक जाय, हें आनी चिंतप ना. जें कितें हाडलें सांगा ती मांडटालीं, बरोबर शॅर कोत्तालीं, वांटून घेतालीं. ह्या भावपणाच्या एकचारान आहलो तांचो एकवट. केन्ना केन्नाय चुकतालो हां. बागयोन पावलू कोरींतकारांक बरोवन 11व्या आवेस्वरान मिसाचे बेटेचे घडणेची खबर कोत्ता आनी मागीर शिटकायता. कित्याक? गिरेस्त हा पळय ते आपलीं जेवणां घेवन सेपारात भोंवलेले, गरीब हा पळय तांकां कुशीक मारलेले. बागयोन पावलू 1 कोरिंथियन्स 11 म्हणटा, मिसाचे बेटेन तुमचो एकवट घडला आनी आतां जेवणा सरभोंवतणी हो एक पावटी भावपणाचो एकचार आसलो, हातून दुस्पट जाला. पूण सगळ्या समुदायांनी न्हू, चडशा समुदायांनी ही कोयनोनिया भावपणाचो एकचार एकवट हाडटाली आनी मागीर मागतालीं, एकामेका पासत मागतालीं. आतांच पादविगारान मिसाचे बेटेचे सुरवातेक मागलां कोणाचे काजाराचें वरोस आसलें, उमके भाशेची दुयेंत हा, उमके भाशेचो वावर कोत्ता, हांव घोडे तांकां वळखों, हांव घोडे तांकां वळखोना.
तांचे बसत हांवें मागलां हे भाशेन एकवट घडोवन येतालो. ह्यो पयल्या क्रिस्तांवांचो समुदाय न्हू, ती एकामेका बसत मागताली, गोरजां बसत मागताली, समुदायाच्या गोरजां बसत मागताली आनी एकवट दिसून येताले. आनी मागीर तांचे मदें कोण खोरचे वच नासलो, जावं कुडीचे वाटेन ओथम्याचे वाटेन. जें कितें गरज आसली ताचे गरजेक रोखडीच दुसरी पावताली. घोडे भावार्थान कोण नेणार आहा पावली ताच्या आदाराक. जरी तर कोणाक पांगरूंक कांय ना, दिलें ताका कितें पांगरूंक. आनी हे भाशेन एकवटान दुसऱ्यांक देख जाताल्यो ह्यो पयल्यो समुदायो. आनी जायतीं जाणां तांच्या एकवटाक पळोवन तीं क्रिस्तांव मनशां जातालीं. हें आयचें पयलें वाचप. आयचें शुभ वर्तमान पळया, जेजूच्या बाराबर न्हू एका टायमार 50-60 लोक आसतालोच. 50-60 लोक जेजू चलून भोंवता, आयटिनरंट प्रिचर 50-60 लोक आसतालोच. आनी तातूंत सुमार 30 लोक सदांच ताच्या बाराबर आहा, दादले बायलो भुरगीं. आनी आयज जेजू शुभ वर्तमानान कितें कोत्ता, 12 दादल्यांक कुशीन हाडटा. हो व्हडलो जोमो शिसाचो ह्या 12 जाणांक तो आपोस्ल करूंक सोदता. तांकां धाडटलो तो मागीर बरी खबर परगटूंक, पिडेमोतांक बरी करूंक, देवचार काडूंक आपल्या नांवान. पूण जेन्ना तो तांकां विचून काडटा, एका मनाचे आहले काय, एक भाशेन चिंताले काय, क्वेश्चन विचारूंकूच ना. बागेवन पेद्रून दिली जाप, बागेवंत आंद्रे, अरे म्हजो भाव हा, ताच्या सावडेन बॅकग्रावंडान ताच्या बावडेक कांय खबरूच ना. बागेवंत जाकोब आनी बागेवंत जुआंव हा, एकलो रेल्वेज मिनिस्टर, दुसरो फायनान्स मिनिस्टर जावंक सोदतालो, दाव्याक आनी उजव्याक बसोंक. थिंगा हा बागेवंत तोमास, ओहें तें ताका बावड्याक दुबाव येताले, राजांव करूंक जाय आहले. मागीर थिंगा हा बागेवंत बार्तोलोमेव, आदल्या कराराचो मनीस. कितें बरयलां आदल्या करारान? ओहें बरयलेलें आहा आदल्या करारान. मागीर थिंगा हा उर्बेमोन सिमांव, क्रांतिकारी सिमांव, जो झूज करपी मनीस आसलो, गरम रोगताचो, राग घोडे येतालो. मागीर हा जुदस इस्कारियोत, ताका फकत कारबार सांबाळपाचें पडलेलें. आनी मागीर थिंगा हा माथ्यो घोडे, ह्या 2 वसूलदार माथेवान तांकां नागोयलेले आसतले आदी. एकलो एक भाशेचो, वेगवेगळ्या गुणाचो, पूण कोण एकठांय दवरतालो तांकां? कित्याक तांकां आमी 12 आपोस्ल म्हणटा? कित्याक जेजू सरभोंवतणी तांचो एकवट आहलो इश्टानो. आनी ह्या 12 आपोस्लांक जेजू कोत्तलो बुनियाद आपल्या कातोल पवित्र सभेची. ओय जुदास इस्कारियोताचे सुवातेर बागेवंत मातायस येतलो मागीर, पूण ते जातेले जेजूक सरभोंवतणी एकवट सांबाळलेले देखून इगोज मातेचे कातोल पवित्र सभेचे बुनियादीचे फातर खांबे. तर इश्टानो पळयात, रुजाय सायबीणूय एकवटाचो नमुनो आमकां कहो काय. 3ऱ्या मिस्तेरान ह्या वर्काच्या सेनेकाल मुटलेले सुवातेर आहा आपोस्ल आनी आंकवार बाय. सेनेकाल म्हटल्यार कितें? आमचे आदले कोडे आहले जंय आमी नाल लुडयताले, जोनेल बासून ना, ओहली सुवात. आनी हिंगा कित्याक आहा ते? कित्याक बिल्या आपोस्ल जेजूक मारलो हुरसार आमकांय मारतले. डिसअपॉयंट जाल्यात, निराशी जाल्यात, कित्याक ते समजताले जेजू संवसारी राजा जातलो, पूण जेजूक मारलो हुरसार. ते आतां चिंता आदल्या कामांक पोत्तून वचपाचें आमी. तर दुस्पोट येवपाची जायतीं कारणां आहा. आनी माय मारिया तांच्या हातीक दवरता. रुजाय सायबीण तांकां बोरवासो दिता आनी म्हणटा, जेजून सांगलां म्हूण जेरुजाल्याक रावात म्हूण, पवित्र आत्मो येतलो म्हूण जेरूर येतलो. एकवटान तांकां सांबाळटा इश्टानो. ताका लागून माय मारयेची लादीन आमी म्हणटा आसतना आमी म्हणटा तिका एकवटाच्या आर्का. तर पळयात, हांवें तुमकां एक खबर सांगली, हांवें पवित्र पुस्तक तुमकां समजायलें. माय मारयेच्या जिवितान गेलो. आतां आमच्या जिवितान हो विशय कशें आमी जियेतले पळयात. टायम मेवता ना जाल्यार न्हू आयज वाचात 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12. बागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली चीट 12वो आवेसवर. आपले गवळीक चिटीन आमचो कार्दियाल साहेब ह्याच आवेसपराक चितायता एकवटा बद्दल खबर कोत्ता तेन्ना, सहभागिलीपणान खबर कोत्ता तेन्ना. कितें म्हटलेलें का? म्हटलेलें हा, जेजू मस्तक
आनी आमी ताचे गुदाड कुडीचे सांदे, कोण हात, कोण पांय, कोण दोळो, कोण कान, कोण नाक, सगळे जावन हा आमी सांदे. आनी जेजू जावन हा मस्तक. जेजू सरभोंवतणी आमचो एकवट हा इश्टानो. जेजू कुशीन धरून, ताच्यो शिकवण्यो कुशीन धरून फिरगोजेन आमी वावरूंक जायना. जोम्यांनी क्रिस्तांव जोम्यांनी आमी वावरूंक जायना. आमचे फामिलीन आमी वावरूंक जायना. जेजूक लागून आमचो एकवट हा. एग्जाम्पल दिता. समजुया तुज्या बोटाक मातेर जाल्या, गँग्रीन जाल्या, दोतोर सांगता कातोचचें पडटलें म्हूण. तूं 2-3 दोतोरागेर वयताय, सगळे तुका तेच सांगता, नाल्यार कुडीक इकार येतलो म्हूण. तूं बोट कातूत. पांयांक मातेर जाल्या आनी दोतोर म्हणटा तो कावो जाला, तो आख्ख्या कुडीक येतले इकार, हार्ट एटॅक येवंक सोदता. 4-5 दोतोरागेर वयताय, पांव कातूत्ताय. आतां समजुया तुजे तोकलेक मातेर जाल्या, खंयचो दोतोर तुका सांगतलो तोकली कातोर म्हणून? हेच भाशेन हांव आनी तूं कोत्ता इश्टानो एक पावटी आमच्या क्रिस्तांवपणान. जेजूक कुशीन धरून, जेजूच्यो शिकवण्यो कुशीन धरून आमी एकवट बांदूंक सोदता. कितलो वगत उत्तलो एकवट, कितलो तेंप थोकतलो एकवट. दुसरे सुवातेर तूं कान, तूं हात, तूं पांय, तूं दोळो कोणेंच म्हणोंक जायना म्हाका ताची गरज ना म्हूण. दोळ्यान तर किस्कूट पडलें, आमकां बोटांची गरज पडटा तें किस्कूट काडूंक इश्टानो. तर दर एका सांद्याक दुसऱ्या सांद्याची गरज हा. तेच भाशेन जेजू क्रिस्ताच्या दर एका पाटलावदाराक दुसऱ्या पाटलावदाराची गरज हा. जेन्ना तूं पळयताय कोणूय गरजेन हा आनी ताचे गरजेक पावताय, कुडीचे गरजेक पावताय, ओतम्याचे गरजेक पावताय, आपशीच एकवट घडोवन येता. आतां जरी तर पादविकारान उलो मारलो, गरिबांक जेवण हाडात, तुमी धांवोन येतेनी घेवन इश्टानो एकदम बरें तुमचे बसत देवाक दिन वाचता. पूण ओतम्याच्योय गरजो हा. कोण नेणार हा, कोण बोगसणे सोदता, कोण भटक लावाट, कोणाक मार्गदर्शन जाय, ह्याय गरजांक पावया आनी एकवट बांदून हाडुया. पळयात एक जमातीन समजुया, या एका क्रिस्तांव जमातीन या. जरी तर दर एका मनशाक वालोर ना न्हू, एकवट वयल्या वय खरो जावचो ना. आतां एके जमातीन बावडो कोण भुरगो तरणाटो पयलेच फावटी येयला आनी जेन्ना उलोवप चलता तोय आपलें ओपिनियन सांगता, आपल्याक कितें दिसता. अरे तूं बस रे, तूं केन्नाचो, तुजें आयकोपाचें आमी अहें करून येयला. अहें म्हणल्यार तो आनी घेतलो जमातीक केन्ना? अरे तो सांगता तें कोण नाकात, पूण एटलिस्ट वालोर करात मनशाचो, वालोर करात जो उलयता पळय ताचो आनी ताच्या सांगण्याचो. मागीर आमी समुदायाक कितें बरें पडटा तें करुया, पूण असले इन्सुल्ट नाका. ohल्यो वस्तू म्हणून दुसऱ्यांक कितें म्हणटा तें कुशीन दवरपाचें नाका इश्टानो. हे भाशेन एकवट बांदून येयना. आनी मागीर पळयात भासाभास एकदम गरजेची. एकवट एकलो सांगता आनी दुसरें आयकता, असली हुकूमशायेन येयना. एकवट येता जेन्ना खरी भासाभास जाता आनी भासाभास जाल्या उपरांत सगल्यांकीन कितें बरें तें भायर सरता. पूण मॅच्युरिटी एका खऱ्या क्रिस्तांवाची, हांव त्या निचेवा पासत आहलो ओ नाहलो, वेदर आय वॉज फॉर द डिसिजन ऑर आय वॉज नॉट फॉर द डिसिजन, परवाना निच्यो घेतलो, हांवें ताचे पासत वावरूंक जाय. एका गांवांत खंय न्हू संदेशकारां आतांच्या काळार तांणी जमात जाली, तांची म्हणोंक लागली भुरग्यांक आतां बुका वयले शिकयल्यार तांकां एटेन्शन ना. आतां आमी पावर पॉयंट करुया, एनिमेशन करुया, व्हिडियोज घालुया आनी हे भाशेन तांकां शिकोवया. निर्णय आतां भासाभास चलता. थोडी सिनियर कॅटिकिस्टां म्हणोंक लागली आतां आमी आतां जाणटी जाल्या, आतां आमी तें शिकपाचें आनी मागीर शिकोवपाचें. तर हे भाशेन भासाभास चालू उरली. पूण मागीर शेवटाक निर्णय घेतलो की आतां सगलीं भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर मास मिडिया कम्युनिकेशन, संपर्क साधना, एनिमेशन, पावर पॉयंट, व्हिडियोज घालून शिकयतलीं म्हूण. पयलोच दीस दोतोनीचो करंटूच गेलो. ही बावडी कोण आहा पळय ती म्हणटाली नाका तें नाका म्हणटाली ती. आमी जाणाच आहलें तो हें जावचें ना म्हूण तें पळय देवाक बसून नाका ना. मॅच्युरिटी म्हणटा ती हांव ताचे पासत आहलो नाहलो,
आतां निच्यो घेतलो, आतां डिसिजन घेतलें, हांवें ताचे पासत वावरूंक जाय. आनी हें तूं आनी हांव करूंक शिकले न्हू, आमी जातल्यो देखी, आमी जातले एक नमुने क्रिस्तांव एकवटाचे. सूप कोणें केलो काय? पादवीगारान विचार केलो, सूप कोणें केलो? आतां पळयात, हिंगा जायतीं तुमचीं भावां भयणां आपले गूण एकठांय कोत्ता, वेळ एकठांय कोत्ता, बेसामां एकठांय कोत्ता आनी बरी भशेन इगोर्जेन जावं, गांवांत जावं, फामिलींनी आपल्या जावं काम कोत्ता. आतां हीं थोडीं जाणां इतलें कोत्ता जाल्यार जीं कोण दुर्गार बसोन आहा तीं कोत्ता न्हू. आसूं करूं तेंकां, आमी हा ओही बुणटेली बसून आपले गूण घेवन येयलेले जाल्यार, जी कोण म्हणटात आवय थिंगा तो मनीस आहा जाणें म्हाका अपमान केलोलो, तो आससर हांव येवचो ना, तीं आपले गूण घेवन येयलेलीं जाल्यार आनीक कितलें बरेंपण आमच्या समाजान, आमचे इगोर्जेन येतलें आहलें काय? इतलीं जाणां ओ एक एकलो इतलें करूंक शकता जाल्यार बाराबोर सांगातान एकवटान आनीक कितलें करूंक पावतले आहले काय आमी? पळय, एकवटाची खबर कोत्ता तेन्ना न्हू इश्टानो, क्रितीक आसोंकूच जाय. कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम हातूंतल्यान एकवट बांदून येता. पूण क्रितीकूच काय? फकत क्रितीकूच आहल्यार एकवट बांदून येतलो? समजुया जमात खाता, कित्याची फेस्त जालें, एकठांय केलें, जमात चलता. आनी जमातीक पयले प्रश्न विचारलो पादवीगारान, हिंगा न्हू खंयचे इगोर्जेन धर तूं फेस्ताक, कोहें गेलें आमचें फेस्त? पयलोच जाण कोण उबो रावता, 2 नोयेनांक तो बाल्ब पेटोन आहलो फादर. अरे कांय बरें जावंक ना ह्या 9 दिसांनी, 10 दिसांनी. एप्रिसिएशन करूंक शिकोवया इश्टानो, तोखणाय करूंक शिकोवया. कोणें बरे भशेन कितें केलें ताका वाखाणुया आनी हे भशेन एकवट बांदून येतलो. आनी तिगाच न्हू ह्याच संदर्भान न्हू आमी ओको ह्या मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान, आमी ओको ह्या मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान. हांवें सपोज तुमकां विचारलें बागेवन पेद्रू कोण? नेगार गेलो जेजू, फूल मार्क्स. बागेवन तोमास कोण? जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण दुबावलो, फूल मार्क्स. अरे कांय बरें करूंक ना तांणी? हो मरे पयलो पाप साहेब बागेवन पेद्रू, बागेवन तोमासान बायबलांतली सगल्यांकीन बरी वड म्हटली, म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा, जॉन 20:28. आमी ओकोता मनशांक तांणी केलेल्या रोंगान एकवट खरो घडोवन येतलो जाल्यार आमी ओकोंक जाय मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान इश्टानो. 1948 वर्सा कोणाच्या घरा कोणें चोरी केलेली, आयज बसून बावडी तेंगे चोरांगेर म्हणटा आमी. आमी ओकोता मनशांक तांणी केलेल्या रोंगान आनी मागीर एकवट घडून येतलो हें आमचें सपन अहें घडोवंक शकता काय? जेजू सरभोंवतणी हा आमचो एकवट. माय मारिया हेंच करूंक आमकां आपयता. ताका लागून हो आयचो विशय एकदम गरजेचो. रोजाय सायबिणीचे देखीन एकवटान वावरूंक शिकुया. आनी सोमी जेजू क्रिस्त जाका बोट दाखयता आमची माय मारिया, तो आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा आमच्या फामिलींनी, आमचे फिरगोजेन, आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवांत होच खरो एकवट हाडूंक, क्रिस्ती तत्वांचेर बांदलोलो एकवट हाडूंक तूं आमकां शिकय आनी आदार दी. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी एकवटान वावरून सर्गीचें रायज ह्या संवसारांत स्थापीत करून आपले प्रोटीन चालू दवरून वाट चुकलोल्यांक उजवाडाचो दिवो जावं जेजूची आज्ञा वेव्हारान घालून आदाराची सावूंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेची सेवा खातीर आपली सत्या ओळखून साद्या मनशाच्या बऱ्याक ती वापरूंक आनी बऱ्यो सवलती दिवन गरीब दुबल्यांक याज्ञा पाळूंक जेजूचे आदार करूंक पवित्र आत्म्याच्या आसणे तांकां मागुया. आमचे फिरगोजेन आसलेल्या वेगवेगळ्या समितींनी एकवटान वावरून दोर क्रिस्ती कुटुंबाचे बरेपण वळखूंक तांकां आपले क्रिस्ती आपोवणे जेजूची आज्ञा पाळूंक चिवंक आदार करूंक पवित्र आत्म्याच्या आसणे तांकां मागुया. आमच्या गांवच्या पिडेस्त तशें घरांनी एकसूरपण आनी हॉस्पिटलान एकवटल्या भावा भयणीक जेजूचें बळ आनी सांगात तशें काळजा मनाची शांती रुजाय सायबिणीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आयज हे वेदी भोंवतणी जमलेल्या दर एकल्याक आपल्या जिवितान रुजाय सायबिणीचो आलाशिरो आनी धीर आमच्या कुटुंबीक रोजाराच्या मागण्यांतल्यान जोडूंक घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या खालसाण कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयरे वेळार गीत घेवया C16. सगळीं उबी रावया. मोज्या बाबा भयणानो, हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मंत दसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत अनुभवी आमच्या किरकोळ सुबेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं.
क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खालसां उबारुया आमी सर्वेस्पराक आनी उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवेदारा आनी सासणेंच्या देवा सर्व आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुजाय सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या अंकुवारपणाची व्हडवीस सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां Dolbaraco सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार गोंयांत तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दीर वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगत पातकांचे बोगसोनी मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गुटपूर गोठुया सुम्याची सून आमी लोकांना आनी एकाच इतले पियेता तितले बघी तू वैभवान येसू आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा अके पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाव फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव आनी सगळ्या यादनिका वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर सगळे मेल्ल्यांचो उगडास करात
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसां बेडेकाचेर आशिल्ल्यांची अदीक करून कॅन्सराचे पिडेक आमच्या गांवांत आनी हेरा गांवांनी कश्टवतात तांची निगा सांबाळ करतात तांची. आयच्या दिसा जांचे पासत आमी मागलां तांची हे मिसाचे बेटेन वांटो घेतात तांची दोयांखोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई संगाती बागेवन जुजती चपोती बागेवन दोन दुतां आनी सर्व गाडी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान बापा आमकां एक दीस तूं वांटोवली आनी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक हें बाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासरांच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातुले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातुले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटात. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुबारी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुन्या वेळार गीत घेवया डी तडीन.
प्रार्थुया. कोनवाल्या बापा, भाग्यवंत तांकवार मारीक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान धादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच सांकवार माईची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. बोवडीनो सगळे कुशालकायेन आमी देवाक आर्गां दिता सावंक, कित्याक देवान सायबिणी उदेशी जायते आमकां फावो केल्ल्या बसत. देखून आयज आनी एक पावटी आमी देवाक ह्या मिसांतल्यान आर्गां दिल्यान हांव खेरीत भशेन सगळ्यांच्या नांवान फादर एडसन फेर्नांडीस हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां ताणें दिली. तो सद्याक नागवा वेर्ना हांगासर पादिगार कसो वावुरता आनी रायतूरच्या सेमिनारीन तो पवित्र पुस्तक शिकयता, बायबल शिकयता. एकदम हुशार पाद्री. देवाक ताचे बसत आर्गां दिवया आनी ताचें वावर अदीक करून बायबल शिकोवपाचो अदीक बरेपणान जावंक म्हूण मागुया. तेच बरोबर फादर रितेशा पासतूय आमी देवाक आर्गां दिवया. बोबडीनो आयज आनी ह्या दिसांनी खूब आमची भाव भयणां वावुरतात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी देवान सगळे आमच्या घरा अदीक फळादीक करूं हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. आनी तुमचे बसत हांव ह्या दिसांनी खेरीत भशेन आनी देवान केल्ल्या उपकारांक एक एक गोरेबे बसत आर्गां दीत आसा. दिसपट्टें कुमसारां वेळ 6:15 ते 9, सांजे 4:30 ते 5:30. आमी एक बरें कुमसार करूंक ही आमची मागणी जावन आसा. संदी पिड्यार करचे न्हय, ताचो फायदो घेवचो. खेरीत भशेन आमचे जे पळय वॉलंटियर्स कितें वाट दाखयतात ते वाटेन तुमी चलचें आनी तांणी खूब ह्या दिसांनी सॅक्रिफायस केल्ले आसात. पेटिशन बॉक्स गेल्ले आसा, थंयसर तुमचीं पेटिशनां घालचीं. पवित्र संस्काराक तुमी भेट करची आनी खेरीत भशेन भाऊ भयणीनो ह्या दिसांनी आमची मागणी आमी चालूच दवरया, एकामेका बसत मागया आनी अदीक ही आमची फिरगोर्स मजबूत करूंक आमी देवाचोच आदार सोदुया. आयज कॅन्टीन केला, रावोरा आनीक कालवाडो ह्या आमच्या भाव भयणांक तुमी आदार दिवचो. खेरीत भशेन जायत्यो वस्तू तांणी केल्ल्यो आसात आनी जायते जाणां तुमी ह्या दिसांनी कॅन्टिनाक आदार दितात. देखून काळजांतान तुमचे उपकार आपयता. कारितास क्रिस्ती जे कांय तांच्योय वस्तू आसात त्यो घेवन तांकांय तुमी मदत करची. ती जाणट्यांक आदार करतात. तेच बरोबर थंयसर वाती विकपा सारकें एक धाकटेंशें स्टॉल आसा, थंय ती वाती विकून जावं एड्स आनी दुसऱ्या अपांगूड आशिल्ल्या भुरग्यांक आदार करतात. म्हणटच भावभयणीनो तशें तुमी सदांच आदार दीत आयले. आयजूय तुमी हो तुमचो आदार आनी सहकार दिवचो म्हूण मागता. आयज 10 वरांचेर निमणें मीस जातूच आमी आयज ग्रोटोची उक्तावणी करतले. देवाक हांव तुमचे बसत आनी आदार दितल्या बसत आर्गां आनी वाखाणणी दिता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. दिमी घालुया. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची दिसूंक आयली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव अंता नियाळटा. म्हज्या मागण्यांच्या कोश्टान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. तुजे गोरसो देवा मुखार दवर. तुजी फॅमिली पासत, तुजे समुदाय पासत, तुजे सोयऱ्या दायऱ्यां पासत, तुका वायट नदरेन पळयता आनी वायट करता वो दुस्माना पासत माग. कसली आडकूड आहा जाल्यार सायबीण मायन जेजूच्या हातान घालून ती सुटावंक. कॅन्सर जाल्ल्या पासत थंय मागात. तुज्या मागण्यांक लागून आयज कोण तरी बरो जातलो.
ए देवाचे माये ए म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नमनांक सांगाती मानून घे. नोमान कुरफेन बोडलोले ए म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओत्रेकतां. ए सोंसतेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. हे पसत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां. ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. बराबर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तुझो देव आणि सदैव तुझो पूजेचो भगवंत मरे देवाचे माय आम्हा बापया खातीर कोर अथाने आमच्या मनांच्या वेळार में. शेवटाक गीत घेऊया T43. Rosario